राज्यांतल्या रस्त्यांच्या जाल्ल्या बिकट स्थितीचेर लक्ष ओडून घेवपा खातीर आपण शेनवारा भाजपाच्या बुराक ही मोहीम सुरू केली। सरकारान उण्या दर्जाच्या रस्त्याचें काम केलां असो आरोप आपण केला। रस्त्यांच्या वायट स्थितीक लागून लोकांक अपघातांक तोंड दिवचें पडटा। देखून ह्याच उपक्रमाचो एक भाग म्हूण आपण इबाडिल्ल्या रस्त्यांचे फोटो काडून 7045170451 या व्हॉट्सॲप नंबराचेर धाडपाचें आवाहन केलां। गोंयच्या रस्त्यार जर वचत खंयच्याय रस्त्यार वच तूं काणकोणच्यान पत्रादेवी वच, पेडण्या वच, वागातोर वच, अंजुना वच, कालांगूट वच, कितें दुखो जाता तेंच कळना। म्हणल्यार ते कातर आहले बेस्ड ऑन हार्ट ब्रेकिंग हांगा कितें ब्रेक जाता तेंच कळना। ही परिस्थिती जाल्या सरकारान आमची परिस्थिती करून दवरल्या। निलेश काब्राला काडलो मुख्यमंत्र्यान हे सांगून की आता पीडब्ल्यूडी बरें जातलें म्हणून तो ग्राउंड काडलो, आपल्या तकलेर घातलो आणि आज पीडब्ल्यूडीची परिस्थिती फाटल्यान तरी बरी आसली आणि आज अशी कितें जाल्यार अशें दिसपाक लागला। आमी फाटल्या दिसांनी चीफ इंजिनियराक मेळून प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियराक मेळिल्ले, ताका आमी दाखयल्ले काय रस्ते खंयचे पर्टिक्युलरली पॉइंट आउट करून दाखयल्ले। पावस पडलो, पावस गेलो, पावस सोंपतूय आयलो आणि पावस पडटलो काय पडचो ना तें खबर ना, पूण रस्त्याची परिस्थिती काय बदलल्या अशें आमकां दिसना। कांय जाग्यांचेर जे आमचे पर्टिक्युलरली लिडर्सांनी दाखोवन दिले की हे रस्त्यांचेर अशी परिस्थिती जाल्या म्हणून त्या जाग्यार वचून तांणी पॅचअप करपाचो प्रयत्न केलो, पण ती परिस्थिती परत 2 दिसांनी येरे मारचे मागले। कित्याक जाता हे? करप्शन हॅज रीच्ड अ लेवल वेर इट कॅनॉट बी रिव्हर्स्ड अनलेस दिस गव्हर्नमेंट गोज आउट ऑफ पॉवर। कारण पीडब्ल्यूडी खात ते जे आसा ते अशें आसा की रस्तो 2 म्हयन्यान केल्लो तो गायब जाता। चड पयस वचपाची गरज ना। मिरामार फाटल्या दिसांनी बाबुशाच्या हॉटेला समोर जे रस्ते केल्ले आज ताची परिस्थिती पळयात। 2 म्हयने जावना रस्त्यावयलो फूल टायर गेलो। म्हणजे टायर घालता तसो कसो? म्हाका दिसता फाटल्या टायमार बीजेपी सरकारान सांगिल्लें की गल्फाच्यान आमी टायर हाडटले म्हणून। गल्फाच्यान टायर हाडून इम्पोर्ट करतले आणि हांव म्हणटा एटलीस्ट फातर घाला, टायर सोडा, रस्ते आसा ते तरी दवरा, जे परिस्थिती आसा तांकां तरी सारके दवरा। ताजे वयर पॅच घालता दॅट इट बिकम्स worse than what is the condition of those roads. Who is responsible? BJP's corruption, कॉन्ट्रॅक्टरांचेर तांणी सांगले की एक्शन घेतले म्हणून, पण ते खंय ना खंय तरी गायब जाल्यात, कोणाचेरूच एक्शन घेतल्या अशें दिसना।